क्रिस्ताची शांती तुमकां समेस्तांक. मोगाचनो कलवारी पळणार आयच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता. ही एक नवी काणी. सोडवणदार जावंक वचोन गुलाम जाल्ल्यांची काणी. हाती बुदवंत कायदा कोंक वचोन निर्नाम जाल्ल्या एका रायाची काणी. मोगाचनो इस्रायलांत येवन गेल्ल्या कितलेशा रायां पैकी जेरोबोआम महत्वाचो. कोण हो राय आनी कित्याक महत्वाचो? जेरोबोआम दावीद रायाच्या कुळयेचो बिलकुल न्हय. हो राय साल्मोनच्या आडळतेदारां पैकी एकलो. तो एफ्रेमाच्या कुळयेचो. साल्मोन राय आमी जाणाव शहरां बांदच्यांत वेगवेगळी बांदपां उबारच्यांत सडीत दीस करशितालो. जेरुजलेम देवळ बांदूंकूच ताणें जायतीं वर्सां करशिल्लें. आनी हाचे बराबर जायतो लोक वेगवेगळ्या कुळयांचे ह्या साल्मोनच्या सर्व बांदपाच्या कामांनी हात दिताले, सहकार दिताले. तांचे पैकी जेरोबोआमय एक नौकर जावन आसलो. ताचें काम, शाती, मुखेलपणाचे देणे हें सगळें पळोवन साल्मोन ताका इस्रायलाच्या सर्व कामेल्यांचो मुखेली केल्लो. अशें दीस वेता वेताना जेरोबोआम सर्व कामेल्यांक सांगाता घेवन बळवंत जावन येतालो. पूण दुसऱ्या वाटेन साल्मोन केल्ल्या पातकां खातीर देव साल्मोनचे अंत्य आशेतालो. एक दीस अहिजा देवाचो प्रवादी जेरोबोआमाक मेळिल्ल्या वेळार आपणाचे आंग वस्तू ताणें 12 कुडके करून तांतले 10 कुडके जेरोबोआमाक दिले आनी सांगलें, साल्मोन राया उपरांत 12 कुळयां पैकी 10 कुळयो जेरोबोआमाक देव दितलो. आनी दाविदा बरी देवाक लाभदोन जर तो जियेलो जाल्यार जेरोबोआमाक देव महान राय करतलो. अशें साल्मोन मेलो तेन्ना कार्मीक वर्गान जेरोबोआमाक साल्मोनच्या पुता रेहोबोआमा सरशीं धाडलें आनी तांचेर आसलें सूख उणें करी जाय म्हूण मागलें. साल्मोन लोकांचेर जायती जुलम केल्ली. ताच्या बांदपा उबारच्या पिसायेक लागून कार्मीक वर्गाक जायते रितीचें सडीत सूख फाबीत करूंक पडटालें. अशें ह्या विशीं उलोवंक म्हणून कार्मीक वर्गान जेरोबोआमाक रेहोबोआमा सरशीं धाडलें. पूण रेहोबोआम हंकारी. तो म्हणालो, म्हज्या बापायन केल्ले त्रास 10 वांट्यांनी हांव तुमकां दग दितलो. हें आयकून कार्मीक लोक उपराटलो आनी तांणी आपणाचो राय जेरोबोआम म्हूण नेमलो. अशें एक असलें इस्रायल राज्य 2 अर्दां जालें. उत्तरांत जेरोबोआम राय जालो. ताच्या हाताखाल 10 कुळयो आसल्यो तर दक्षिणेक 2 कुळयो आसून रेहोबोआम साल्मोनचो पूत राय जालो. इतल्यार सगळें देवाच्या येवजणे प्रमाणेच घडलें. पूण हाच्या उपरांत रेहोबोआमान केल्लीं थोडीं कामां सगळ्या इस्रायलाक नासाकोन पळयतात. उत्तराचें प्रत्येक राज्य जाल्या उपरांत रेहोबोआमाक उपजाल्लो समस्या म्हळ्यार कितें? आतां उत्तराचें आनी दक्षिणाचें राज्य म्हणून विंगड जाताना जेरुजलेम टेंपल दक्षिणांत उरलें. उत्तराच्या लोकांनी दक्षिणेक टेंपलाक वचचें आडोवचे खातीर आनी आपणाचो लोक टेंपलाच्या नांवी उसंबळ जायत म्हूण चिंतून जेरोबोआमान उत्तरांतच एक देवाळ बांदलें. आनी आदीं पुर्वजांनी केल्ले वरी जेरोबोआमान भांगराचें वासरू देव केलें. 2 कडेन असल्यो मुर्ती उबारल्यो. ताणें आनी एक केल्लो अपराध म्हळ्यार लेवीच्या कुळये बैल्यांक याजक म्हूण नेमले. जेरुजलेमाक बद्द आसलेल्या लेवीच्या कुळयेचे याजक आपणाक सहकार दिवचे नात म्हूण लेखून कोणाक खुशी आसा ताणें याजक जावं येत असलें. हें जो देवा मदें व्हड सूख जाता. अशें सर्वेस्परातावन मेकळें जावन इस्रायलाच्या 10 कुळयांची वाट चुकयल्ली जेरोबोआमान. इतलें केल्लें आपणाचें कदेल उरोवचे खातीर. ताच्या मूर्खपणाच्या आनी आपस्वार्थी धोरणान निमाणें सगळें इस्रायल बंदडेक वचचें पडलें. दाविदा बरी देवाक लोबदोन जियेलोय आनी ताच्यो आज्ञो पाळ्ळेय जाल्यार तुका श्रेश्ठ राय करतलो. रायान प्रवादी अहिजाची ही उतरां आयकलीं जाल्यार तो दाविदा प्रांस व्हरतो राय जातो आसलो. अनुभवी मनशाचें उतर आयकलें तर बरें आसलें. कित्याक ते वस्तुनिश्ठ जावन उलयतात
पूण सांगात आसचे इश्ट मुर्की आसूंक पुरो. तुजेर अति बरवसो आसलेले तुका फुगोवन निमाणें बुडयतले.